आज आमी हांगा कदंबा डिपार्टमेंटान येयल्ले पोरवोरी एमडीक हांगा मेळ्ळे आतां. आमचे थोडे डिमांड्स आसले. विरेशाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले 2 बसींचे डिमांड आसले, तेंचे स्कूल बसीस आनी पिलार टू ओल्ड गोवा. ह्या जाग्याचेर जे बसीस कमी आहा आनी भरपूर लोकांक प्रॉब्लम जाता, लोकांक थंय लायनीक रावचें पडटा, लिफ्टीक रावचें पडटा आनी चलत वयचें पडटा, त्रास जाता. ताका लागून ऑलरेडी तेणी डिमांड घातलेलो. हेच्या पयलीं चॅरमॅना वांगडा मिटिंगूय जाल्ले, बट हेजेर कांय सोल्युशन येवंक ना. ताका लागून ते एक विजिटाचो आमचो हें आसलो अजेंडा. आनी सेकंड म्हटल्यार आमच्या वांगडा तुमी आज हांगा जे लोक पळयता फाटल्यान, जे आमचे गोंयकार आसात, हे सगळे वडावळ गांवांतले लाटांबरसे पंचायत बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. परतो रिपीट करता, वडावल विलेज लाटांबरसे पंचायत आनी बिचोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगाले सगळे लोक येयला. आतां कितलीं वर्सां, आतां 20-25 वर्सां जाले हे लोक आपले कदंबाक डिमांड करता, एक बसीक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बसीक डिमांड करता. थंयच्यान तांकां मेन रोडा वयल्यान तेंच्या गांवांत जर चलत वयतलो जाल्यार ऑलमोस्ट 5 ते 6 किलोमिटर डिस्टन्स आसा. सो स्कुलान भुरगीं वयता, कॉलेजीन भुरगीं वयता, कामाक वयतात लोक, तांकां सकाळीं 4-5 उठून चलपाक लागचें पडटा. आनी जर ती 6-6:30 जर पावलीं कामा वयल्यान नाल्यार स्कुलांतल्यान कॉलेजींतल्यान दनपारां पावलीं जाल्यार 6 किलोमिटर तांकां चलचें पडटा. म्हणजे ऑलमोस्ट 2 ते 2.5 वरां तांकां नॉन स्टॉप डेली चलचें पडटा, वन वे. सो 2 वरां चलतलो, ऑलमोस्ट 4 ते 5 वरां तेंच्या लायफांतली फक्त चलपाक वयता. नाल्यार कोणाक तरी लिफ्ट एवरी डे काय सद्दां कोण काय लिफ्ट दिवपाचो ना. सो ते लोक डिमांड करताले की आमकां बस जाय. तेंच्यांनी पंचायतीन रेजोल्युशन घेतलें. पंचायतींतल्यान हांगा तांकां लेटर गेलें, 2019-20 गजाल आहा. पंचायतींतल्यान हांगा लेटर गेलें डिमांड करतले जाल्यार तेंच्या कडल्यान आजून मेरेन रिप्लाय येवंक ना. हांगा जेन्ना ग्रामस्थ, जेन्ना विलेजर जेन्ना पंचायतीन गेले जाल्यार पंचायतीन तांकां रिप्लाय येवंक ना. म्हणून भुरगे हांगा येयले, लोकल हांगा येयले. हांगा तेंच्यांनी विचारल्यार ते सांगता कदंबा ना, आमच्या कडेन स्टाफ ना, हें ना, आनी व्हडलो एटिट्यूड दाखयता. हांगा ह्या लोकांचें कितें? आमी म्हणटा ह्या लोकांक तेंचो न्याय मेळपाक जाय, कदंबा मेळपाक जाय, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ह्या लोकांक मेळपाकूच जाय. कित्याक एवरी टायम जर हे लोक जर अशेंच चलपाक लागले हेंची प्रोडक्टिविटी कितें, हेंचें अर्निंगाचें कितें? मोटरसायकली घेवन तांकां बाबड्यांक वयचें पडटा, थंय व्हरून दवरचें पडटा. म्हणजे जें काम 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपयान जावपाक जाय त्या जाग्यार 50 रुपया 60 रुपया लागता. आनी त्या भुरग्यांचे सगळे चडशे जे आसा पळय ते डेली वेजीसाचेर वयतात. हांगा कोण व्हडले गव्हर्मेंट सर्वंट नाजाल्यार व्हडल्या व्हडल्या पोजिशनाचेर कोण ना. चडशे लोकल सादारण लोक आसा जेंचो पगार 7 ते 8 हजार 10 हजाराच्या भितर आहा. सो हेंचें जीवन कितें हें सरकारान खंय तरी चिंतपाक जाय. आनी हांगा जो एमडीचो आनी जो चॅरमॅनाचो जो एटिट्यूड आसा, हांकां दिसता कदंबा आपली म्हणून, आपली ओन प्रायवेट खंय म्हणून. तांकां सांगपाक सोदता एवरी इयर तुमी 100-100 करोड आमकां लॉसान घालतात. एवरी इयर तुमचें ऑडिट जाता, ही कदंबा कॉर्पोरेशन ही लॉसान आसता. आनी तरी ते एमडीक थंयसर तेंच्यांनी हें दिल्लें आसा, एक्सटेन्शन दिल्लें आसा. परते ते चॅरमॅनाक ते एक्सटेन्शन दितात. परते तोच गोलमाल, तोच स्कॅम. हें आमचें डायरेक्ट एलिगेशन आहा. आयज ज्या जाग्याचेर आमकां कदंबा मेळपाक जाय, कदंबा बरें चलपाक जाय, कित्याक हे ज्या लोकांक कदंबा चलपाक जाय ज्या जाग्यार जाय थंयसर कदंबा हे घालिनात. आनी हे मुद्दाम घालिनात कित्याक हांकां जाय लोकांनी आपल्या पांया कडेन येयल्ले, आमदाराच्या पांया कडेन येयल्ले आनी सरकाराच्या पांया कडेन येयल्ले म्हणून हे लोकांक तशेंच दवरता. सो आमी डिमांड केला. तेणी आतां सांगला की जुलयान तो आतां आमकां रिप्लाय करतलो की जशे कदंबा येतले तेन्ना आमकां जुलयान ते कदंबा दितले म्हणून सद्या तरी सांगला. सो आमी वी आर वेटिंग फॉर रिटर्न रिप्लाय. सांजचो तेणी आतां रिटर्न रिप्लाय दिता म्हणला. सो फाल्यां मेरेन आमी रावतले. तुळशीदास सीताराम परवार, वडावळ ग्रामस्थ. आम्ही जवळजवळ हे कदंबासाठी जवळजवळ 20 वर्सां जावन गेली. की आमदाराकडे सांगान पळयले, पंचायतीकडे सांगान पळयले, आनी कोणाक सांगान अशें पळयले ते करुया होच आमकां शब्द येता. आनी ह्या फुडें कोणी आयज पर्यंत कदंबाक म्हणून इश्यू कोणी केलो म्हणटात, कोणी कदंबाचे कोणच जागच घेयनात. आतां लोक पळयात तुमी मुद्दाम 8 ते 9 ते 10 हजार रुपया, ह्याच्या वयर काय कोण तरी फॅक्टरीन पयशे कोण पगार काय दिना. म्हणजे आता दिसाक जर तेजे 80 रुपया गेले पायलटाक जाल्यार ताका उरले पयशे कितले, आनी गाडयेक गेले तेजे 20 रुपया, म्हणजे 20-20 40, म्हणजे 120 रुपया तेजो खर्च जालो दिसाक. म्हणजे ताका उरले कितले तुमी हिशोब केल्या जाल्यार, आनी तेणी खावपाचें कितें आनी पोट चलोवपाचें कशें. हो एक प्रश्न निर्माण जाला. हेचेर गव्हर्मेंटाचो आमचो विचारच करिना की ह्या लोकां पासून त्रास काय जाता आनी कित्याक लागून जाता आनी हे लोक कित्याक लागून पाटी उरले. फक्त येता तो म्हणटा हां आमची पाट तपाटली, वा तुजें काम जालें, हां करुया. हेच इल्ल्या वर्सां हे 20 वर्सां आमची अशीच सोंपली. 20 वर्सां जाली आमकां एक गाडी ना. आणि इलेक्शनाच्या टायमार येता, तुमकां कदंबा घालता, तुमकां कामाक लायता अशें सांगतात. निवडून येयलं तर कोणूच पळयना आमकां. आमच्या वडाल्या गांवांत कोणूच येयना. आमी फॅक्टरीत कामाक वयता, आमचे भुरगे सगळीं चेडवां वयतात, ती 7 4 5 उठतात. त्याच्या उपरांत आमी 7 भायर सरता, रातची 8 9 आमी कोण पायलट गावल्यार येता. दिसाक आमकां 100 रुपया लागता येवंक वचोंक. गेली का पायलटाक पयशे 8 हजार जोडटले आमी, खातली कितें आमी, आमच्या भुरग्यांक कितें घालतली.
कितले चलचे पडटा, कितली वर चलचे पडटा सांग मातशें तांकां. चलपाक आमकां 2 वरां लागता येवपाक आमच्या गांवांत येवपाक. हां शाळान कदंबा घातली आमच्या वडवाले कदंबा ना शाळे कडेन येवपाक आमकां एक वर लागता येवपाक. हां कितले लोक आसतले गांवांत? गांवांत ऑलमोस्ट 100 न्हू 200 क्रॉस आसतले. आतां जालां अशें की बाबा सगळेच काय हांगा येवंक शकना, सगळे आपल्या पोटा पाण्या खातीर आहा. पूण हे जे हांगाचे लोक आसा ते सारकेच अशें म्हणूंक शकता की बाबा तांकां आनी काय इलाजूच ना. आयज जर बस ना जाल्यार आमकां आमचें पोट चलचें ना. आयज आमकां खंय तरी लोकां कडेन भीक मागची पडटा की बाबा आपल्याक म्हाका पावय रे बाबा म्हणून. भुरग्यां कडेन थोड्यां कडेन बायक्स आसा त्यो बीन कश्यो आसा ते बाबड्याक कशें कितें रेंट तेजें हें करता तांकां खबर आसा, लोनान आसा. जर बस जर येत जाल्यार ह्या भुरग्यांक तरी खंय तरी एक पास मेळत जाल्यार खंय तरी एक खूब बरें जातलें. आमकां पावसात कदंबा जायी ह्या म्हयन्यात आमकां कशी करून आमकां कदंबा जायी.